नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। दुकानांची प्रस्तावित भाडेआड घेयात फाटीं, म्हापशेच्या दुकानदारांची मागणी। वास्कोच्या दुहेरी खून प्रकरणात दुबावित आरोपी अनुरागाचो जामीन अर्ज मारलो भायर। 2 दिसांनी सोंपतली पुलीस बंदखण। रिमांड वाडोवन घेवपाचो पुलिसांचो यत्न। प्रमोद सावंतान पदाचो त्याग करून दक्षिण गोंयच्यान लढोवची लोकसभेची वेंचणूक अशें केल्यारूच भाजपाक दक्षिण गोंयांत मेळटली 60,000 मतांनी जैत। सार्दिनाचो मुख्यमंत्र्याक थोमणो। दुसरे सुपर ओव्हरीन भारतान जिखली तिसरी T20 मॅच। 3 मॅचींचे T20 माळेत अफगाणिस्तानाक दिली मात। शिरगांव मायनिंग ब्लॉका खाला येवपी मायनिंगे खातीर जनसुनावणी सुरू। लोकांच्या भुमिकेकडेन सगळ्यांची नदर। माटव्या दाबोळेच्यो बायो प्रदूषित जाल्ल्याची ना म्हायती। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अजापीत करपी दावो। आता पळयात खबरो विस्तारांत। दुकानांच्या भाड्यात केल्ली वाड आमकां कशीच मान्य ना, तेन्ना ही भाडेवाड फाटीं घेवची अशी मागणी करीत म्हापशेच्या मार्केटांतल्या दुकानदारांनी पालिके सामकार धरणे आंदोलन केलें। एका सप्तका आदीं हे विशीं पालिकेक निवेदन दिल्लें, पूण पालिकेन भाडेवाड फाटीं घेवंक नाशिल्ल्यान आंदोलन करपाची पाळी आयिल्ल्याचे दुकानदार सांगतात। हे डायरेक्ट हुकुमशाही केलेली आसा म्युनिसिपालिटीच्या नगरसेवकांनी। सो अशें जावंक जायना। त्या खातीरूच आमी हांगासर आतां आमचे काल पासून उलोवप जाले। आमी रिप्रेझेंटेशन हाऊस टॅक्सा नंतर आमी जेन्ना भाडे वाडत जाली तेन्ना सिद्धेशान सांगले की आमी म्युनिसिपालिटीक बरोवन दिले, DMAक बरोवन दिले, चेअरपर्सनाक येवन मेळ्ळे। त्याच्या उपरांत आमी परत आमदाराकूय मेळ्ळे। तेन्ना हांव नासलो आमदाराक मेळटाना, म्हणल्यार आमदारान तांकां सांगलेलें की 8 दिसांनी तोडगो काडटा म्हणून। आता विषय कसो जाता की सगळे जाण येवन कमिटीक विचारता, तुम्ही कितें करतात, तुम्ही फिक्सिंग केलें काय कितें, तुम्ही तुमच्या भितरूनच कितें करतात काय कितें। सो आता विषय आमी हांगा येताना काल एक सगळ्या कमिटी मेंबरांनी अशेंच ठरयलें की आमी आनी काय करूं शकना, आमी सगळ्या वेपाऱ्यांक सांगपाचें। आनी वेपाऱ्यांनी काल जेन्ना फुलाच्या मार्केटान एक इमर्जन्सी मिटींग जाली, जे कोण सगळे जाण नासले जरी जाल्यार एक 50-60 जाण तरी जमले आनी तेंच्यांनी म्हटलें की आमकां आनी हेच्या फुडें तुमी कमिटी म्हणून उलोव नाका, तुम्ही आमी सगळे वेपारी म्हणून मेळया। आनी आयज वेपारी म्हणून आमी हांगा आयल्या। जेन्ना म्युनिसिपालिटीन रेजोल्युशन घेतला की तुमचे भाडे आसा पळय ते 156 वयल्यान डायरेक्ट 300 पर्यंत, म्हणजे आमचे भाडे डबल करपाचो जो रेजोल्युशन घेतला पळय तेचो विरोध करपाक आमी आयज सगळे हांगा जमला। आता कशा विषय कसा आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें, न्यूजार येयले, मिडिया रिपोर्ट जालो, तेन्ना आमी इमिडिएटली निवेदन दिलें CP तशेंच CO की आमी बाबा हे आमकां मान्य ना। ताका आतां जाले 8 तारखेक आमी निवेदन दिल्लें। आमकां कितें सांगलेलें आमी रोखडेच डिसिजन कितें तें घेता, तुमचें निवेदन आतां पावलां म्हणून। आमी 8 दिसांचो टायम दिल्लो, तो टायम जालो। मागीर आमी वचून माननीय आमदाराक मेळ्ळे म्हापशाच्या। तेणी आमकां सांगलेलें की बाबा हे आपूण तेंचे कडेन उलयता, 8 दिसान कितें तो तोडगो काडया। ते 8 दीस जावन गेले, परत 8 दीस जावन गेले, म्हणून आमकां ह्या विकान आपयल्ले। आतां आयज आमी CP आनी आमदार आयज आमदाराचो दीस म्हापसा म्युनिसिपालिटी येवपाचो, म्हणून आमी आमदार आनी CP दोगी वांगडाच मेळटले म्हणून आमी हांगा जमला। वास्कोच्या शिवानी राजवत आणि जयदेवी चव्हाण खून प्रकरणात दुबावित आरोपी अनुराग राजवताचो जामीन अर्ज मडगावच्या दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान भायर मारलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अनुरागाच्या पुलीस बंदखणीत 6 दिसांची वाड केल्ली। शिवानी राजवत आणि जयदेवी चव्हाण ह्या वास्कोच्या डबल मर्डर केसी भितर जे मुख्य आरोपी अनुराग राजवत हाणें जे बेल एप्लिकेशन दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पदाचो त्याग करून दक्षिण गोंयच्यान लोकसभेची वेंचणूक लढोवची अशें केल्यारूच भाजपाक दक्षिण गोंयांत 60,000 मतांनी जैत मेळटलें असो थोमणो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मारला। Still time.
I will, if I am given the ticket, I will contest, and I'm sure people, as earlier they voted for me 4 times, I'm 4 times member of Parliament, South Goa. They will also stand by me because whatever I could do for Goa this time I have done. So recently CM has made a statement, public statement, where they said the BJP is going to win with around 60,000 margin votes. So what Yeah, do if you he say? contests, maybe if he give up same ship and he contests, maybe he could win. Yeah. अफगाणिस्तानाआड दुसरे सुपर ओव्हरी मेरेन पाविल्ली मॅच जिखून भारतान T20 माळूय आपल्या नावार केली. भारतान दिल्ली 213 धावण्यांचो पाठलाग करतना अफगाणिस्तानान 212 धावण्यो करून मॅच टाय केल्ली. उपरांत पयले सुपर ओव्हरीन अफगाणिस्तानान भारताक 17 धावण्याचे आवाहन दिल्ले. पयले सुपर ओव्हरीन मॅचीचो निकाल लागपाक शकलो ना म्हणून दुसरी सुपर ओव्हरीन खेळयली. दुसरे सुपर ओव्हरीन रवी बिश्रॉईक ओव्हर दिवपाचो कॅप्टन रोहित शर्माचो निर्णय योग्य थारलो. शिरगांव मायनिंग ब्लॉका खाला येवपी मायनिंगे खातीर जनसुनावणी सुरू जाल्या. दिवचलच्या नारायण जाटये कॉलेजीच्या सभाघरांत ही जनसुनावणी चलता. हे जनसुनावणेत शिरगांव मायनीचो फुडार निश्चित जातलो. हे जनसुनावणे कडेन सगळ्यांची नदर लागल्या. मायनिंगेक ईसी मेळचे खातीर ही जनसुनावणी जाता. जनसुनावणी आसा न्हू ती ब्लॉक 3 मिसेस राजाराम बांदेकर शिरगांव मायन्स प्रायवेट लिमिटेड तेन्ना ही ईसी खातीर जनसुनावणी आसा तेन्ना चडशे लोक आहा पळय ते आमचे पॉझिटिव्ह आसतले. कित्याक आयज आमच्या मय मतदारसंघात म्हणटा ती मायनिंग इंडस्ट्री आसा, एकूच अशी मायनिंग इंडस्ट्री आसा. ती मायनिंग इंडस्ट्री जवळ जवळ 3 महिने जर चालू जाल्यो जवळ जवळ 6,000 कामदार काम करतले आनी बाकी स्पेअर पार्ट जे ते मेळून खुबशे लोकांची उपजीविका चलतली. तेन्ना म्हाजें एकूच आसा की जास्तीत जास्त लोकांनी पॉझिटिव्ह विचार करून मायनिंग ईसी मेळच्या खातीर प्रयत्न करचे. शिरगांव मायनिंग ब्लॉका खाला येवपी शिरगांवचे मायनी खातीर आयज बिरेस्तारात जनसुनावणी जाता. दिवचलच्या नारायण झाटे कॉलेजीच्या मल्टीपर्पज सभाघरात ही जनसुनावणी जातली. हे जनसुनावणे खातीर सकाळच्या 9:30 वरां मेरेन तरी लोकांची अपेक्षे प्रमाण गर्दी दिसूंक नाशिल्ली. एकटो करून लोक सभाघरा कडेन येतना दिश्टी पडटाले. तरी लेगीत दनपार मेरेन जनसुनावणेक गर्दी जातली असो अदमास आसा. जनसुनावणी सुरळीतपणान जावची, कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हण प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज जाल्ली आसा. सभाघरात तशेंच सभाघरा भायर कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो आसा. हेर सगळ्यो यंत्रणा सज्ज जाल्ल्यो आसा. शिरगांवचे फामाद श्री लयराय देवीचे देवूळ, हेर देवळां, घरादारां आनी सैमीक उदका स्तोत्रां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडची आनी मागीरूच मायनिंग सुरू करचें अशी शिरगांवच्या लोकांची चडशा लोकांची मागणी आसा. आयचे जनसुनावणे वेळार शिरगांवचे लोक कितें भुमिका घेतात ताचेरूच शिरगांवचे मायनीचो फुडार निंबून आसतलो. एकंदरीत अदमास पळयलो जाल्यार आयची ही जनसुनावणी सांजे उसळा मेरेन चलपाची शक्यताय आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. जुवारी इंडियन ऑयल कंपनीच्या भुंयगत पायपलायनींतल्यान माटवे दाबोळेच्या बायांनी झिरपिल्ल्या पेट्रोलियम पदार्थाची म्हायती उपलब्ध ना असो खुलासो गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केला. थळाव्या लोकांनी मागयल्ल्या RTIंतल्यान ही म्हायती सामकार आयल्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो खुलासो म्हणल्यार लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाचोच प्रकार आशिल्ल्याचें चिखलेचो आदलो सरपंच प्रताप म्हार्दोळकारान म्हणलां. फाटले 2.5 म्हयन्या आदीं माटवे दाबोळे हांगासरल्यो बायो पेट्रोलियम मेस्तुरांत आशिल्ल्या पदार्थांक लागून प्रदूशीत जाल्ल्यो. 3 म्हयने जायत आयले तरी अजूनय ही समस्या सुटावी जायना. हे घडणुके विशीं आतां एक धक्को दिवपी गजाल सामकार आयल्या. ती म्हणल्यार प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केल्लो खुलासो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कोतान माटवे दाबोळेच्या बायांनी झिरपिल्ल्या पेट्रोलियम पदार्था विशीं आपल्याक कितेंच खबर नाशिल्ल्याचें प्रदूषण नियंत्रण मंडळान म्हटलां. म्हायतीच्या अधिकारा खाला मागयिल्ल्या म्हायतेन हो प्रकार सामकार आयला.
आता ह्या प्रकाराक लागून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ लोकांच्या दोळ्यांक उदक लायता असो आरोप चिखलेचो आदलो सरपंच प्रताप भाटोळकरान केला. RTIचो म्हाज्या हातीन जो रिपोर्ट आसा, RTI पोल्युशन कंट्रोल, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान मेळ्ळा तो. त्या RTIचो जर रिपोर्ट पळयत जाल्यार पांयाची तिडक मस्तकान पावता पळय ती भावना मनान निर्माण जाता. कारण तेंच्यांनी दिला कितें विचारलें, डिटेल्स ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स एडॉप्टेड फ्रॉम 27 नोव्हेंबर टील डेट. ते कितें म्हणटा, नो डेटा अवेलेबल. हें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें काम न्हू काय कितें? खंय पोल्युशन जाता थंय वचून तेचेर वॉच दवरप किंवा सुपरवायज करप. लोकां खातीर कितें करपाक पोल्युशन बोर्ड ना, फक्त पोल्युशन बोर्डा कडेन बसल्या टेबलार थंय व्हरून सगळें दिवप आनी मागीर तांकां विचारप आनी तोय तुका रिपोर्ट खरो येतलो काय ना कितें. आतां प्रश्न असो जाला, पोल्युशन बोर्ड पणजेन ऑफिसान बसून करता कितें काम? तांकां रिपोर्ट जेन्ना तेणी मागयलो तो डेटा आपले कडेन ना म्हणटा. कित्याचो प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्टेड असले भानगडीन तेणी कितें प्रिकॉशनरी घेतला म्हणजे ताका जनतेचें पडलेलेंच ना. हे जनतेच्या टॅक्साच्या पेमेंटाचेर जगतात, आपलें घर चलयतात, हें तेणी उगडास दवरपाक जाय पयली गोश्ट. दुसरो प्रश्न, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर्स डिप्लॉयड, नो डेटा अवेलेबल. कितली निश्काळजीपणा हे मनीस दाखयतात हें हेचे वयल्यान प्रूफ जाला. रिजन एज पर रिकॉर्ड फॉर द एडल्टरेशन ऑफ वॉटर वेल्स इन माटवे दाबोलीम. ते म्हणटा डेटा अवेलेबल ना. ते कित्याक लागून पेट्रोल ह्या बांयनी देवला दाबोले, माटवे दाबोले गांवांत हो डेटा तेंचे कडेन ना. मागीर ते कितें करता? आतां 2-2.5 म्हयने जाले, तिसरो म्हयनो लागपाक येयला, अजुनूय जर हेंचे कडेन ना जाल्यार फाल्यां जर कसलो डिजास्टर जालो जाल्यार कितले लोक मेल्या उपरांत डिजास्टर मॅनेजमेंट यूज करतले, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हालचाल करतली. हें चलना कितें? सरकारान हेचेर लक्ष दिवपाकूच जाय आनी आमच्या दाबोलेच्या लोकांनी तांकां कळपाक जाय की कितें चलना पळय तें. आज तुमकां हांव दाखोवंक सोदता कॉपी आनी एक तुमकां कॉपी ऑफ द FIR इफ फायल्ड अगेन्स्ट द पेट्रोलियम पायपलायन कंपनीज. नो डेटा अवेलेबल म्हणटात. हो RTI एक्ट ह्या कायद्या प्रमाणे जेन्ना असल्यो काही RTI एक्टाच्या अंडर तेंचे कडेन एप्लिकेशनां वयता तेंची जबाबदारी जावन आसता की तेंच्यांनी तें RTI एप्लिकेशन ट्रान्सफर करपाचें आसता प्रत्येक डिपार्टमेंटाक, जाका तें कन्सर्न डिपार्टमेंट लागता. हांगा पुलीस डिपार्टमेंट लागता. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जबाबदारी आसली तें लेटर ट्रान्सफर करपाक, म्हणजे हांकां पडलेलेंच ना. हांगासर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आपलो रिपोर्ट फायल केल्लो आहा, सॅम्पल येल्लें, आनी तितूर काही गोश्टी मेन्शन केल्यात. तितूर एक आमकां गोश्ट दिसता हांगासर की खूब कंटामिनेट जाला, पोल्युशन खूब जाला बांयच्या उदकान आनी सभोवतालच्या दाबोलेन. एसेनॅप्थलायन हो जो प्रोडक्ट आसा तो प्रोडक्ट प्रत्येक बांयत मेळ्ळा आनी हो प्रोडक्ट म्हाज्या म्हायती प्रमाणे गुगल इन्फॉर्मेशन सांगता आमकां त्या प्रमाणे हो प्रोडक्ट प्लास्टीक करपाक वापरतात आनी तेतूर खंय बारीक क्रिस्टल टायप कितें तयार जाता. आतां म्हाका एक सांगूनी सरकारान आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जेन्ना तुमचे कडेन हो रिपोर्ट पावलो तेन्ना तुमी कितें मेजर्स घेतले? नाफ्ता जे घेता हें लोकांक परमिसेबल ना कंज्यूम करपाक. अरे तुमी कितें सांगपाक सोदतात? लोकांक पिशान काडटात. जेंचे कडेन म्हायती ना ते तर म्हणटले कांय ना दिसता, ऑथॉरिटी सांगता, पण हितूर तुमी बरोवन दितात, तुमी निश्काळजीपणा दाखयतात. सरकारा कडेन इन्फॉर्मेशन तुमी धाडटा काय ना तें म्हाका कांय कळना. काय तुमी फक्त थंय बसून खुर्च्यो तापयतात? अरे बाबा हेचेर कितें तरी एक्शन घेयात. वयर जो लेयर आसा तो आमी आतां बांयसून काडला. हो लेयर पेट्रोलियम आनी नाफ्ता प्रोडक्ट न्हू जाल्यार कितें? हांव चॅलेंज करता त्या ऑथॉरिटीक. ते म्हणटा परमिसेबल लेवल आसा किंवा परमिसेबल लेवल ना. तुमी हो ग्लास भर, प्रत्येक ऑथॉरिटीन जे जबाबदार व्यक्ती आसा तेणी येवन हो ग्लास भर आमी काडून दिता तें उदक पिवचें हे बांयचें. मागीर आमी मान्य करता की हितूर कांयच ना. आसा तुमची हिम्मत आनी प्रेसाक फुड्यान दवरून पियात. सगळ्या प्रेसाच्या ट्रान्सपरन्सी सगळी आसूनी. अरे कित्याक लोकांक फटयतात तुमी? हे फटोवपा शिवाय आनी कांयच चलना. गोमंतक टीव्ही खातीर दाबोळेच्यान शुभम किरोजी. प्रभू श्रीरामाच्या मुर्ती प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्या निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी साखळेंतल्या श्री दत्तात्रय, श्री राधाकृष्ण मुरलीधर आनी हरवळेच्या श्री रुद्रेश्वर देवळात साफ सफाई केली.
22 जानेवारीक जावपी प्रभू श्रीरामाच्या मुर्ती प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्या वेळार दर एका देवळांनी भक्ती महोत्सव मनयतले। हे फाटभुंयेर बिरेस्तारा ही नितळसाण मोहीम राबयली। हे मोहिमेत भाजप कार्यकर्ते व्हड्या संख्येन वांटेकार जाल्ले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हांच्यांनी राम प्रतिष्ठान सोहळा हाच्या निमित्तान देशभरातली आमी मंदिरां आनी तशीच प्रार्थना स्थळां ही सगळी प्रत्येक रामभक्ताक वचून साफ सफाई करची हाजो निर्देश दिलो, हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट केली आणि पुराय देशभर गांवागांवांतल्यान रामप्रतिष्ठान सोहळा 22 तारखेक जावपाचो आसा प्रत्येक देवळात। बट ताज्या पयलीं सगळ्या देवळांनी साफसफाईची मोहीम खूप मोठ्या प्रमाणात सुरवात जाल्या। गोंयांतूय बी आमच्या वेगवेगळे कडेन आमचे सगळे रामभक्त खूप मोठ्या प्रमाणात रिस्पेक्टीव ऑफ द पार्टी साफसफाई आनी खूप मोठ्या प्रमाणात सहभागी जाल्या, तर सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आज हांव आमच्या सांखळेच्या प्रसिद्ध अशा दत्त मंदिरात हांगासर आसा। म्हज्या बरोबर दत्त मंदिरांतली सगळी आमची समिती ते कमिटी जी आसा ते हांगासर आसात। असंख्य रामभक्त सांखळे आनी परिसरांतले ते आज सकाळच्याच ह्या सांखळेच्या दत्त मंदिरांतलो परिसर आनी आवार साफ करपा खातीर म्हज्या बरोबर आशिल्ले तांचें हांव स्वागत करता आनी निश्चित रित्या सांगपाक खूब खोस भोगता गोंयांतले प्रत्येक गांवांतले देवूळ हे अशाच पद्दतीन साफ सफाई सगळ्या रामभक्तांनी करून घेवची आणि त्याच निमित्तान येता त्या 22 तारखेक रामप्राण प्रतिष्ठान सोहळा खूप मोठ्या प्रमाणात पुराय दिसभर म्हणजे सकाळी रामोत्सव आणि दनपारां वर्च्युअली कार्यक्रम 11 ते 1 पर्यंत पळोवचो आणि ताज्या उपरांत आमी म्हटलां तशें सांजच्यो आरती आणि दिवाळीचें स्वरूप प्रत्येक गांवांतल्यान देवळांतल्यान येवचें। हांव रामप्रतिष्ठान सोहळ्याच्यो परत एकदां समेस्ताक हुंदुणीक परबी दिता, हांव शुभेच्छा भेटयता आणि हांगा जमिल्ल्या म्हाज्या बरोबर सांखळे दत्त मंदिरांतल्या परिसरांतलो हो परिसर स्वच्छ करपा खातीर हांगासर सगळे जमले। दत्तवाडीच्या समितीक म्हजें स्वागतूय केलें त्या बद्दल तांचोय बी हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा। देव बरें। हरशी मार्च एप्रिला मजगती लागपी फणस ह्या वर्सा बेगीनूच लागल्यात। 70 जायते कडेन फणस लागिल्ल्याचे दिसून येता। फणसाचो हंगाम हो मार्च, एप्रिल आणि मे म्हयन्या मेरेन आसता, पूण ह्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यातूच फणस लागिल्लो दिश्टी पडटा। 70 जायते जाणांचे फणस लागल्यात। फणसाचे जायते जिन्नस करतात। फणसाच्या कुवाळ्याची भाजी, कापां आनी हेर पदार्थ लोक उमेदीन खातात। ह्या वर्सा फणस बेगीन लागील आनी लोक उमेदीन आसात। आता फणसाचे जे काही बारीक बारीक फुले तयार झालेले ते आता आमच्या इथे तयार झालेले आणि याचा उपयोग साधारण शेतकरी भाजी करण्याकरता, चारकुटा करण्याकरता असं वापरतात। पण जर व्हॅल्यू ॲडिशनचे जे काही गोष्टी मिळतील, जी टेक्नॉलॉजी मिळेल, तर त्याकरता ह्या फणसांचा उपयोग खूप होईल, लोकांनाही मिळेल आणि प्रिझर्वेशन प्रोसेस किंवा ह्यासारख्या ज्या गोष्टी मिळतील तर त्याचा बागायतदारांना फायदा होईल आणि शहरी लोकांना त्याचा उपयोग होईल, त्यांना मिळेल। तर याच्यावर सरकारने किंवा खात्याने, संबंधित खात्यांनी विचार करावा। पिकलेल्या फणसांचा सुद्धा व्हॅल्यू ॲडिशनसाठी उपयोग होतो, पण आत्ता ते फणस आमच्या इथं कुजून जातात। गुरांना घालणं आणि कुजवणं ह्याच्या पलीकडे दुसरा काहीही उपयोग होत नाही। तरी याच्यावर जरा विचार करावा। आमकां ह्यो दिसता तो फणस म्हणटकूच सगळ्याच्या तोंडाक उदक येतलें। चडसो फणस ह्यो एप्रील मे ह्या टायमार जाता, पूण आमकां जानेवारीनूच फणस तयार जाल्लो आसा। फणसाची भाजी तशेंच फणस जो लागता तो त्या पिकप पर्यंत तेजो सगळो वापर केलो गेलो वयता। तितून फणस जेन्ना पिकता तेन्ना जे गरे खाता, जेन्ना तो जाता तेन्ना कुलो आसता तेन्ना तेजी भाजी करता। 70 आमच्या भाजयेक त्या चारकुटो म्हणटा, तशें कुल्याची भाजी म्हणटा। वेगळे वेगळे पद्दतीने तेजे रुची प्रमाणे ती भाजी केली गेली वयता। 70 तर फणस म्हणटकूच जे गांवगिरे वाठारे आसा तांकां फणस हो तेंचो मुख्य
असो पीक आसा आनी मोठ्या प्रमाणात हेजे पीक जाता आनी भायल्या गांवांत सुद्दां ते पीक वयता. फणसा पासून साठा करता, ते गरे आसा तेजे चिप्स केले वयता. तशेंच जी भिकणां आसता ती सुद्दां उकडून खाता. तशेंच फणसाचे खीर करता. तशेंच खतखतें आसता ते खतखत्याक बी यूज करता. आतां पळयता जो फणस आसा ह्यो आतां वेळूच हांगासर विष्णू जर्मेकर हेंच्या आमी बागायतीन आसा आनी ह्यो फणस तेंचोच आसा. आमी खुबशे जाग्यार पळयतात की फणस आजुनी लोकांक दिसना, पूण आतां हांगा आमी पळयता की फणस तयार जाल्लो आसा आनी ह्यो भाजये खातीर अवेलेबल आसा. कुल्याची भाजी ही ह्या आतांचो जो काळ आसा ह्या काळान कुल्याची भाजी ही खूब बरी रुचकर आसता आनीक हेजो फायदो बी आसा. ह्यो पौश्टीक बी आसता आनी बाजारांत तेका खूब मागणी आसता. फणसाच्या पिका पर्यंत तेजी मागणी करीत आसतात, पूण आतांच आमी जानेवारीन म्हणटकूच लोकांक ह्यो फणस पळयतकूच तोंडाक रुची येतली. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सावंत. मयेच्यान दिसाक 250 ट्रक खण माल व्हरपाक मेळचो ना. दिसाक फक्त 50 ट्रकूच खण माल व्हरपाक मेळटलो. ते भायर आयतार आनी सरकारी सुटयेच्या दिसा खण मालाची येरादारी करपाक उच्च न्यायालयान खण कंपनीक मनाय केल्या. तशेंच प्रदूषणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर प्रदूषण मॉनिटरिंग मशीन आनी CCTV कॅमेरा बसोवपाक सांगल्यात. शिरगांवच्या मिनाखणीवेल्यान 17,000 टन खण मालाची येरादारी आदींच केल्या. आता फकत उरला तो 6,000 टन खणमाल. मयेगांव सोडलो जाल्यार खणमालाची येरादारी करपा खातीर आमचे कडेन पर्यायी रस्तो ना. तेन्ना उरिल्लो खणमाल व्हरपाची परवानगी दिवची असो युक्तिवाद खण कंपनीच्या वकिलान केलो. दुसरे वटेन कायद्याची पाळणूक जायना म्हणून उच्च न्यायालयान खण संचालनालय आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कान ओडल्यात. All the years of mining, but the Department of Mines, Directorate of Mines had given a permission for transportation to one company in 2022, which these villagers had come to the High Court to stop, and the High Court had stopped the transportation. Now another permission was given to another company to transport again through the Maye village, which we opposed on the grounds that the Ministry of Environment had issued a memorandum that no ore should go through the villages. And if you're using the village network, which means roads around it, see that they are properly strengthened and they have got carrying capacity. Now today the court recorded that out of the 26,000 metric tons of ore that was permitted to be transported by an order of 28th of December 2023, the company had started transporting on the 8th of January, and from 8th of January till 17th of January, they had already transported 17,000 metric tons of ore. So only 5,900 was left balance. And the court felt that although the villagers were prima facie entitled to relief, looking at the fact that 3/4 had already been transported, the court said that the balance 5,000 only and nothing more can go through my villages with certain conditions. One very important condition was that instead of the 230 trucks which were transporting through the village, there would be only 50 trips per day. They also reduced the timing to 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 5 p.m. आमची बाजू धरलेली आसा की हो जो ट्रान्सपोर्टेशन आसलो तो दोनूय डिपार्टमेंटांच्यान प्रॉपर परमिशन नासले आनी ते विदाउट प्रॉपर परमिशनाच्यान ते ट्रान्सपोर्टेशन करीत म्हणून हांव एक क्वेश्चन तुमच्या माध्यमांतल्यान करूंक सोदता डेप्युटी कलेक्टराक PI आनी मामलेदारांक की तुमी खंयच्या बेसचेर आमकां थंयसर एरेस्ट केल्यात. हे जे आमकां एरेस्ट केल्या पळय ते इलिगॅलिटीज धरल्यान आनी तुमी एरेस्ट केला. ही तुमची सामकी चूक आसा. हे कोर्टान आयज दाखोवन दिल्लेलें आसा आनी आयज कोर्टान क्लियरली सांगलेलें आसा. आयज आमकां अशें दिसलें हांगासर कोर्टान की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि मायन्स डिपार्टमेंट एकामेकाचेर झुकलतात की आपण दिवंक ना परमिशन आणि तेणी दिवंक ना परमिशन म्हणून दिलें कोणी तर म्हणजे हांगासर खंयसर तरी गॉडफादर आसा त्याच्या गॉडफादराच्या आशिर्वादान हांगासर इलिगॅलिटी चालू आसा. हे आयज हायकोर्टान हांगासर बंद केल्लेलें आसा. आमी खरोखरच मया वटेनच्यान आमचे फार्मर्स एसोसिएशन आसा तशेंच बाकीचे नागरीक बाकीचे सपोर्टर्स जे आसा पळय त्यांचे हांव अभिनंदन करूंक सोदता आनी त्यांचे धन्यवाद म्हणूंक सोदता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वास्को वाठारांत मडको जुगार नेटान चलता. भंय नासतना दिसा उजवाडात दुकान वा गाड्यांचेर मडको सुरू आसा. मात मडक्याचेर कारवाय करपाक सरकारी यंत्रणेक अजुनूय यश आयिल्लें ना.
राज्यांत मटको जुगार बरो चलता. वचत थंय मटक्याची दुकानां दिसून येतात. त्या मटक्याच्या जुगाराक लागून घराबे लुकसाणात गेल्यात. पैशांचो इबाड जाता, पूण सरकार कानार केस ओडून ओग्गी आसा. अशा वेवसायांक सरकार तेंको कित्याक दिता तेच कळना. मटको जुगार बंद जाल्यार खुबशा लोकांचे जिवीत बदलतले. वास्को शारांत वेगवेगळ्या सुवातेंचेर मटक्याची दुकानां दिसून येतात. ती मागीर वास्को थिएटर, पालिका, मार्केट आनी हेर सुवातो आसूं, बिंदास मटको जुगार चलता. आयज वास्कोन आमी पळयता की खंय बारीक बारीक जाग्यांनी तशेंच ओपन स्पेसात इतले मटक्याची शॉपां चालू आसा आनी खंय तरी हेचेर कांयच कोणाचो कंट्रोल ना. आनी आमी वाटेर वयता जाल्यार तुमी पळयतले की जशें जनरल स्टोर आसता वास्कोन तशेंच मटक्याची शॉपां जाल्लेली आसा. आनी जी मटक्याची शॉपां जाल्लेली आसा ती आसा, पूण एक रोड सायडीनूय तुमी पळयतात तेवूय रोड सायडीनूय मटके भरयतात आनी हेचेर कोणूच कांय एक्शन घेयना. आनी जेन्ना हेचेर एक्शन घेताच तुका आनी आमी पळयता की रोखडेच 4 दिसां मागीर परत आसलेले तशेंच सुरवात जाता. खंय तरी हेचेर एक स्टॉप हाडूंक जाय. नाजाल्यार जशें एक मिनिस्टरान म्हणलेलें की मटक्यांक खंय तरी लिगली करपाचें. एक तर हांकां लिगल करा नाल्यार इल्लिगल आसा जाल्यार टोटली बंद करा. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम पिवळे. स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या दर्ज्यावयल्यान पणजे महानगरपालिकेची बसका बरीच तापली. स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या दर्जाचे ओडीत करपाची मागणी विरोधी नगरसेवकांनी केली. पूण बापाय भशेन बाबुशाचो पूत आनी पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान स्मार्ट सिटीच्या दर्जा बाबत आपले हात साफ केल्यात. स्मार्ट सिटी आनी कन्सल्टंटाचेर कामाचो दर्जो निंबून आसा. मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटीच्या कामांचेर देखरेख दवरता आनी तोच त्या कामाचो दर्जो निश्चित करतले अशें सांगत रोहितान आपली जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचेर धुकल्ली. We were in the meeting with CM. When CM called all of the departments, he called all the owners of the companies, everybody. So he had declared that May 31st was the deadline for completion of all of the works. And after that, Minister and CM are looking after the issues. So they've been having regular meetings and everything. So 31st May is the deadline, and it should be completed by then. While there is a lot of we've noticed quality issues. We've been writing to the smart city also now. What Minister and CM are saying is correct. They have been consultants appointed for 8 crores. They should technically be doing their jobs also. Now there are engineers from the various departments also. They also are there. So we'll check and see. Now CM said he's handling everything. So hopefully everything should improve. The quality audit thing, would you take up with the CM, which is being demanded by the? Because during the meeting we mentioned that there were issues and everything also now. So they will take up those issues also with no, obviously we want all the work to go out to be done properly also, right? So wherever there are issues also, I'm sure the engineers will be rectifying whatever issues are there also now. So we'll correct it as and when it goes. करपाचें कित्याक फाल्यां सगळे टायर पेवर्स बसून कॉन्क्रीट करून जेन्ना ते सगळे भितर काम जातलें वयर चकचकीत दिसतलें भितर कांय कितें आहा तें कांय घडचें ना आनी मागीर कांयच तुका क्वॉलिटी चेक करूंक मेळची ना. पूण हांवें मागलां की आतां जें फोडलेलें आसा जें काम केलां कित्याक क्युरींग जायना कांयच ना आमी पळयता तें आमचो इंजिनियर आसा आमचो स्टाफ आसा तांकां घेवन एक ऑडिट तयार करचें. जे इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय हांव फायनान्शियल इन्वेस्टिगेशन गव्हर्मेंटान करचें म्हूण मागता. दोनूय ऑडिट जावंक जाय, फायनान्शियल आनी क्वॉलिटी ऑडिट. हे दोनूय कंपल्सरी जावंक जाय कित्याक कोरोनानी पयसो तो खंय गेला लोकांक कांय खबर ना. आज जवळ जवळ 1000 कोटीचें काम चालू आसा. लोक म्हणटा 1000 कोटी काय म्हणटाय खंय गेले काम 1000 कोटी. दूर जर धुळीन लोक तर येतात. हांवें तेंच सांगलां की कॉन्ट्रॅक्टर जर उदक मारना आमचे कडेन टँकर आसा. तूं रातचे एक टँकर भोंवडाय उदक मार डेली मार बील ताका धाड म्हणून. आमचे टँकर सांजचे अशेंच आसता उदक आमचे कडेन उदकूय आसा. आमी काम करूंक जाय कित्याक शेवट लोकांनी निवडून आमकां दिलें की लोकांक आमी सेफ दवरूंक जाय. तें तरी काम आमी करुया म्हणून. सगळेंच तरी काम कॉन्ट्रॅक्टर समज कॉन्ट्रॅक्टर कांय आयकना कॉन्ट्रॅक्टर तो कन्सल्टंट तो किंग जाला. तो आतांच कळ्ळा आमकां तो कोण लांबाणी काय कोण तरी म्हणून तो कन्सल्टंट म्हणून ताणें 8 कोटी घेतल्या फक्त एक प्रोजेक्टाक. अशें कितकेशेच प्रोजेक्टाचेर कोटीचे कोटी घेतल्या आनी तो गायब जाला. तो खंय गेला खबर न्ही. ताका पुलिसांनी धरून हाडतो आनी ताका भितर उडवतो इन्क्वायरी करून. तेजी इन्क्वायरी जावपूच जाय. एक भुरगो आमचो कलीग जो आमचो कावन्सिलर आसलो रुपेश जानकार तेजो भुरगो हें जालो कोणा खातीर हेंच्यांनी सेफ्टी मेजर सारके घेवंक ना आमी तो हें जालो. आतां तुमी मागीर धांवन हें केलें. शेवट खंय तरी एक जबाबदारी आसता कन्सल्टंटाची. तूं इतके पयशे घेता तुवें जर तूं रिपोर्ट फाल्यां तूं सायनींग ऑथॉरिटी तुवें बिलां सर्टिफाय तुवें करूंक जाय. आनी अशें जर करप्शन ना जाल्यार बिलां दोळे धापून सर्टिफाय करतले. दोळे धापून बिलां सर्टिफाय करून जावचें न्ही पूण आमच्या इंजिनियरान क्वॉलिटी चॅक करची हें हांवें मागणी केल्या. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
खुश बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.